सगळ्यांक नमस्कार. आमगे षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एक नवे एपिसोडाक पूरा जनाक स्वागत. आम्ही ऑलरेडी मस्त कोंबो रेसिपीज घालला, पण आज अनेक एक कोंबो रेसिपी हांगा दाखयता. चट्ट ओरो म्हणटाची, वाल्ला सांग म्हणटाची, थोडे जन पापडी म्हणटाच्या का पापडीचे आणि जीव कडगी मिक्स करून घालून एक सॉंग अशीच आम्ही बटाट पियावा सॉंग केला, जीव कडगे सॉंग पुरे केला. सो ताजी डिटेल रेसिपी लिंक हांव दिता. हांगा हांवें कोंबो भितर एक तुमकां चुटुकू जावन सांगता. पण हांव कोथंबरी आनी एक 8-10 बॅडगी मिरसांग, 2 सुकी मिरसांग तेल्ला भाजून पिट्टिकोन दवरला आनी पापडी शिजोवन दवरला तिंबोन आनी जीव कडगी शिजोवन दवरला. तशी सान एक पियाव सपूर कोच्चोल कोन दवरला, मागीर व्हड 2 पियाव मिडियम कोच्चोल कोन दवरला. आतां 4 चमचे नारळेल तेल हून करता आनी सुरवेक सान पियावा कोच्चो, सान पियाव म्हळ्यार सपूर शिंदिलो पियावा कोच्चोलो तो सुरवेक लायक कोन भाजून घेता. तो चिकी ब्राऊन जल कुडले आमी व्हड शिंदून दवरलो मिडियम सायज पियावस पळयाची तो घालचो. तो घालून चिके बावले कुडले शिजोवन दवरलेले पापडी आनी जीव कडगे पीसस आनी आमी ते पिट्टी कोन दवरलेले. ते पिट्टी करतना चिंचांब ताजे ಒಟ್ಟು घाल कायते आनी मीठ मागीर अशी बಣ್ಣ घालतर घाल्यारी जाता ना पिट्टी करतना घाल्यारी जाता. अशें पुरा ಒಟ್ಟು घालचें आनी जावका जाल्यार तितलो उद्दा घालून धांकून सुरवे व्हड उजार दवरचें, मागीर धांकून सान उजार दवरून सॉंग कोन काडचें. आतां आमगेले मेन हायलायट कसं म्हळ्यार आमची गेले मोस्ट फेवरेट सिंपल डिश पियावा तांबळी. हांव एक वळ्या सोयंग कांतून घेतला, ताका एक 2 सुकी मिरसांग तिकी तुमकां जाय जाल्यार चडून कोरी येता, एक बॅडगी मिरसांग आनी इतले चिंचांब मस्त चिंचांब घालचे गतीना. इटा म्हळ्यार सुरबूस रांदय नय वाट्टून घेवचे. तांबळी नय वाटला मात रुची. आतां हांगा एक पियावा कांदाव सपूर शिंदून घेतला. तांबळ चिरडूका जाला पळयाची एक टिप्प आसा आमी पागरमायन म्हाका शिकयलेले पळय. आतां एक पियावा कोचलाक एक 1/4 चमचे मीठ घालचे, 1/4 चमचे न्ही एक पिंच म्हणून येता. इता म्हळ्यार आमी तांबळी ऑलरेडी मीठ घालला आनी ताजे वयर पळय हांव एक अर्ध चमचे नारळेल तेल घालचे आनी हातान लायक कोन चिरडून घेवचे. चिरडून घेतरी ते काणू हे तांबळी भितर घालका आमी. तांबळ रेडी जालेली नासना हांगा वाटिलेली तांत भितर हे आमी आतां मीठ आनी नारळेल तेल घालून चिरडिलेले ते पियावा कोच्चोल हंत घालका. अशी तुमी तांबळ करून पळयाची बेस्ट जाता. ताजी एक फ्लेवर विंगडाची करता अशा पुरोची तांबळ वाटून ताका पियाव घालून ते करता अशा पड. बट अशी केले कुडले ते पियावा कोच्चलाक ते मीठ लागून आमकां खातना भारी एक रूच जाता. तशी थोडे नारळेल तेला परंबोळ येवन सुपर टेस्टी तांबळ जाता. तुमी ट्राय करून पळयाची. आनी कायची कोंबो कसं म्हळ्यार किर्ला निळीची आंबाडो ताजी डिटेल रेसिपी आवाज पयशे फूड घालला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत घालता. हांगा आतां हांव 1 पाव तांदूळ तिंबोन तेका मिरसांग घालून बॅडगी आनी तीक मिरसांग घालून वाट्टून मीठ घालून वाट्टून पेस्ट केला. ताका हुर्न घालचें. हुर्न कसं जालें कई कसं मेळटा कशें करचें म्हण पुरो ते हांव पुरे रेसिपी घालला आनी आंबाड विंडून नारळेल तेला भितर तोळून काडच्यो. सुपर टेस्टी कोंबो जेवणाक रेडी जाला पळय. करबेवा चटणी घालता 1 चमचे सायडाक आनी आमगेले पापडीचे सॉंग पापडेनी जीव कडगी घालून सॉंग अशी करचे. बटाट पियावा सॉंग अशीची हे रेसिपी हांव घालला पळय. चेक करा तुमी. आनी पियावा तांबळी एक भारी लायक कॉम्बिनेशन सॉंग आनी पियावा तांबळस पळयाची भारी लायक एक कॉम्बिनेशन. कंचाचे सॉंग करी येता हे आतां हुन शिता वयरी ಈ ತಂಬಳ ಗಾಲ್ಕ ತಂಬಳ ತುಮಕು ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಸ ಹೂನ್ ಕೋರು ನಾ ತಂಬಳಿ ಥಂಡಿ ಕಾವಚಿ ತೆಗೆದು ಕೂಡಲೇ ಒಟ್ಟು ಕಾನಿ ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಕ ತುಮಕು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಕ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ವೈ ಮುಂಡೆಲ್ಲ ರೀ ಪೂರ ಜನ लाइक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि मेगल चॅनल सबस्क्राईब करा. सगळ्यांक धन्यवाद.